मोगाच्या भाऊ भयणीनो पयल्यान पयलें रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें सकाळ हांव मागतां पयस पयसतावन तुमी आयल्यात ह्या देव मंदिराक तुमची तेसावां घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात हांगासर तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात मोगाच्यानो बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें तस बावडतान हांगासर तुमी आयल्यांत आसता तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या काळजाच्या विणवणेचेर जेजू ताचे आशिर्वाद घालतलो हांगासर तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वेताल्यात तुमकां रेतीरेक आयिल्ल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां सांगातच आयची रेतीर चलोन व्हरूंक हांगासर आसात मनादीक बाप रोमन पिंटो शिवमोगा दियेसीस पयस जावन हांगासर ते आयल्यात आनी केदाळे येतात व्हडा मोगान हे रेतीर चलोन व्हरूंक आयच्या दिसा ते आयल्यात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां हांगासर आमचे भाव जॉन डिसोजा आसात हर एका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां स्तुती चलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटां हांगासर डिवायन वर्डाचे आसा ते रेतीर टॅलिकास्ट करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटां मोगाच्यानो आयच्या दिसा तुमकां हांव बरें मागतां देव बरें करूं पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचे तोंड देवो आमचे तोंड देवो सांगात आमी म्हणया पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचे तोंड देवो आमचे तोंड देवो सगळ्यां सांगात एक कोडी म्हणया पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचे तोंड देवो आमचे तोंड देवो लाबोय आमकां तुजी कृपे देनी लाबो आमकां तुजी कृपे देनी बोळा दिकरांची अस्कची बोळा दिकरांची अस्कची बोळा दिकरची पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचेर तोंड देवो आमचेर तोंड देवो पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचेर तोंड देवो आमचेर तोंड देवो उपमांची कामी माया मोगान उपमांची आमी माया मोगान लाले उण मागता लाबोय तुजी कृपा लाले उण मागता लाबोय तुजी कृपा लाबोय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचेर तोंड देवो आमचेर तोंड देवो पवित्र आत्म्या उरपे सागोरा आमचेर तोंड देवो आमचेर तोंड देवो वरुंग दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान वरुंग दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान
तेलाय आमकां आस जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचेर देवून ये आमचेर देवून पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचेर देवून ये आमचेर देवून एकवट आमचो सदांच वाडय सडय एकवट आमचो सदांच वाडय सडय पोवीस बांदूंक आधार लाभय पोवीस बांदूंक आधार लाभय आधार सोला पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचेर देवून ये आमचेर देवून ये एक कोण आमच्या हात उबा सांगता लास्ट म्हणया पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचेर देवून ये आमचेर देवून हालेलुया आमी म्हणया हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 सगळा हालेलुया 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 सगळ्या वाड्यातले आम्ही समयची स्तुती करूया वंदन करूया त्या पवित्र आत्म्याक नागोन काण घेया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळे आमचे दांपिया आबाल आमी देवाची सखत आमकां गरजेची जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें आमी स्वागत केलो आमचेर देवोन ये म्हळें तुजी कृपा आमकां जाय म्हूण आमी मागलें तुजी कृपा आमच्या कुटुंबांत आमी माया मोगान जियोंक आमचो वावर सारक्या रितीन करूंक मात्र न्ही एकवटाची जिणी आमी जियोंक आमकां आत्म्याची गरज आसा अदीक रितीन ह्या रितीरेक आयिल्ल्या आमकां वैयक्तीक रितीन आनी आमच्या कुटुंबाचे वेतांत आमकां खंय आत्म्याची गरज आसा त्या आत्म्याक आमी उलो मारया कित्याक देवान बसयल्लो तो आत्मो आमकां बळवंत करूंक बापान धाडलेलो आत्मो जेजून आमकां बसयलेलो आत्मो तुमकां अनाथ जावन हांव सोडून वचना बगार तुमच्या ह्या संवसारी जिणयेंत तुमची वाट व्हरूंक तुमची वास उजवाडावंक तुमच्या मोतीक उजवाड दिवंक त्या पवित्र आत्म्याक हांव धाडटा म्हणून सोम्यान बसयल्लें त्या पवित्र आत्म्याक हे दुळूस आमी उलो केला आसतना ताका आमी स्वीकार करया 12:30 वरां मुसर आमी आयकोवचें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमकां सुटका दिवंक दी आमच्या जिवितांत समाधान हाडून दी आमी होगडायलेली शांती समाधान आमकां परत्यान फाटीं दिवंक दी आमची भलायकी आमकां फाटीं दिवंक आमकां तो आत्मो कुमोग करून दी पवित्र आत्म्या बर आमकां तुज्या साथ देण्यांनी
दी तुझें बोळ गिन्यान कृपा आणि आशीर्वाद सुम्याची उतरां आमी सारक्या रितीन समजून घेवंक आमची आध्यात्मिक जिणी आमी बदलून घाण घेवंक फाटली जिणी सांडून तुजे थंय आमी एक जावं आमकां बळवंत कर पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या कुर्पे साकोरा हर एकल्यांचेर देवन ये आमचे तो देव आमचे तो देव हालेलुया 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 Ergan tuka sumyan Jesu Ergan tuka sumyan Glab Jesu tuka sumyan Jesu Glab tuka sumyan Jesu महिमा तुका sumyan Jesu महिमा tuka sumyan Jesu वंदन तुका sumyan Jesu Study tuka sumyan Jesu Hallelujah 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 Praise the Lord 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 समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 5वो अध्याय वळ 38-42 म्हणसर दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्यांक आड रावनाका कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार थापड मारीत जाल्यार गुवोवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय कोणेय तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दाव मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोडू कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताच्या सांगाता 2 मैलां वच तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उंचणें दी म्हणून मागतेल्याक पाटी करिनाका देवाचे उतारे वखणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord 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 Hallelujah 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 नीज क्रिस्तांव कोण Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord वशें वा सुखी तावन सर्गा वाटेक आमी कशें चली येता नीज क्रिस्तांव ह्या संवसारांत कोण जावन आसा क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी सगळां बदलावण आसयेवची परजा वय की न्ही बदलावण आसयेवची परजा आतां सगळ्यांकी वाळचे भजी म्हळ्यार ओके न्ही सोमाराय वाळचे भजी मंगळाराय वाळचे भजी बुधवाराय वाळचे भजी जायना न्ही खंयची वस्तू जाल्यार कितली मोगाची जाल्यार सदांय बदलावण आशेता आमी हर एकली बदलावण आशेता आसले पर्यंत आसूंक आमकां नाका जावंक पुरो आमी खावचें खाण तांतूय बदलावण आयल्या वय की न्ही पयलें तुमी ल्हान आसतना सदांय पपाय मोगी सकाळीं एक पटी रांदून दवरल्यार दनपरां तेंत सांजेरी तेंत दुसरे दिसा सकाळीं पाणपोळ्याक तेंत आसतालें आतां
एक पटी केल्लें सकाळीं केल्लें दनपारांक रुसाना तरकारी देवाना मो बदलावण आयली पयलें तुमी काजाराक गेल्यार शिरेतेचें जेवण आसलें वैगिनी करेक्ट करून त्या माडयेर बसोवंकी आमकां सकत आसली जेवण करून उठोवंकी सकत आली आतां सकला बसयल्यार हांकां गाल्ल्या शिरेत्यांत मुदें करून उकलेचें पडत जायना सकला बसोवंक जावंकूच जायना त्या देखून बदलावण हाडल्या वैगिनी आतां सकला बसचें सिस्टम सोडून भीक मागचें सिस्टम आमी आपणायलां चेंज जाला बदलावण आयली आनी आमी घालच्या ड्रेसांत ती बदलावण आयल्या गी ना वय पयलें पिरंगी बाजू म्हणटाली आतां कले नमणेचें ड्रेस आयलां ताचें नांवां सांगूंक आमच्यान जायना जावंक पुरो चेरके जावंक पुरो चेडवां ड्रेसांत ती बदलावण आयल्या घरां बदलावण जाल्यात वैगिनी कोलवाचीं घरां आसलीं वैगिनी रिकताना घरा भितर रिकताना तकली बग्गावन रिग जाल्लें आतां 4 जाणांय नीट गेल्यार कांय जायना ते व्हडलीं बागलां आयल्यांत घरा 2 जाणां आसल्यार तीन माळयेचें घर बांदून दवरून 4 जाणां कामाच्याक दवरून पुसयता आसचीं दोगांत न्हिदचें एकच बेडरुमांत वर्साक एक फावटी 4 जाणां सैरी आयल्यार तें व्हडलें घरां बदल्ल्यांत संबंद आज बदलला वैगिनी पयलें पळया तुमी ल्हान आसतना कोणाच्या सैऱ्यांगर गेल्यार एका जाग्यार बसून उलोवंक सुरू केल्यार देवा दनपार जाल्लोय कळनाटलें कशी आसा हे मावशे ते मावशे हे मावशे त्या दाळा आंबे ते तो रूख आल्लो तो बरो आल्लो न्ही तशें अशें देवा आतां घरा सैरी मॅट सोडोवंक गोत्तुना मोबायल दाखयले चार्जर आगी रुंद आल्लें चार्जर आगी बारीक आल्लें चार्जर आगी ना म्हळ्यार 1 घंट्यान ती बैसरलींत जर तुमच्या घरात तांकां जाय आसलें चार्जर आसा आनी वायफाय आसा तुमचे कडेन ती उलोवचें ना आयल्यांत घरा सैरी आयल्या पयलें तुमकां आतां तुमी वडान तुमकां तुमच्या कुटुंबांत मावशी कोण बाप्पू कोण धाकट्याप कोण व्हडलाप कोण पुरो पक्क परिचय आसली वैगिनी पळय तुमकां जल्मल्ल्या भुरग्यांक काजारा माटवांत कुशींत बाप्पू बसल्यार तांकां गोत्ता फोटो पुरो काडटात घरा गेल्या उपरांत बाप्पू आयिल्लो योगो कोण म्हाका गोत्तू ना ताच्या कुशीकच बसला फोटो काडनान आयला सेल्फी काडटना बाप्पूय आयला संबंद नास बदलावण जाल्या म्हळ्यार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हर एकांती बदलावण आमी हाडूंक प्रयत्न करता आनी बदलावण आमी आशेतावी पूण आमच्या क्रिस्ती जिणयेंत क्रिस्ती जिणी जियेवच्यांत कैपुणी बदलावण आयल्या गी ना दोसादी दोसाता आनी सदां सर्वता आमेन कितल्यो रितीऱ्यो आयकल्यारी कितले कुमगार आमी काण गेल्यारी कितले आध्यात्मीक रितीन आमी एक जाल्यार आमचें गूण मात्र बदलावण जावना आमची जिणी बदलावण जावंक ना
त्या खातीर मगाचनो मातेवचो वांजेल 5వ अध्याय वळी 38 ತಾವು 42 आमी सबार पोटी आयकला हो वांजेल कितले पोटी आयकला आमकां कळीत ना दोळ्याक दोळो दांताक दांत हें तुमी आयकला हांव तुमकां सांगता तुमी तशें करचें न्हय आयकला पूण कालें करचें देवान आमकां एकच काण दिल्लो जाल्यार भितर सीदा मेंदाक वेते आसलें हें कालें जालां निटाक 2 काण दिवन सुकोवन गेल्या एका काणांत आयकलें आनी एका काणांत सोडलें आनी घरा गेलें हांव आमचेंत मागीर नेक्स्ट आयताराक उरलें 100 दीस आमी जें कितें करता ती आमची क्रिस्तांव जिणी म्हूण आमी मानून घेतल्या पूण नीज क्रिस्तांव आमी जावंक जायचे जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत आयकोवची ती 100 उतरां आमच्या जिणयेंत आमी तितकेशें जियोंक प्रयत्न करूंक जाय इल्लेशे कश्टांचे सादारणाचें तें आपणाचें करून काणी घेवंक इल्लें कश्ट जाल्यार जेजू आमकां म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता म्हजो पाटलावदार म्हूण तूं सांगताय जाल्यार हें लक्षणां तुजे थंय आसूंक जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयलो संदेश देवान आमकां दिवचो नीज क्रिस्तांव कोण म्हळ्यार पारीकपण घेनातलो नीज क्रिस्तांव पारीकपण देवाची वाट न्हय देव पारीकपण आशेना देव पारीकपण आकेर करूंक आमकां उलो दिता आमी पारीकपण काण घेवची पर्जा न्हय ताणें केलें हांव करतलोंच ताणें तो उलयलो हांव उलयतलोंच ना पारीकपण आमचें काम न्हय मातेवाचो वांजेल 5వ अध्याय वळ 38 तावन 39 तुमी आयकला दोळ्याक दोळो दांताक दांत पूण हांव तुमकां सांगता जर आमी वांजेल उक्तो केलो जाल्यार लेविताचें पुस्तक अध्याय 24 वाक्य 19 तावन 20 दोळ्याक दोळो पांयाक पांय गयाक गाय थंय आयकता हें वैयक्तीक कानून न्हय आतां तुजो दोळो एकल्यान काडल्यार तुवें ताचो दोळो काडूंक तुका हक्क ना तर दोळ्याक दोळो दांताक दांत हें जज्जान दिवचें पनिशमेंट वैयक्तीक रितीन आमी करगाण घेवचें न्हय तुजो दोळो काडला जाल्यार ते परीक्षा करन त्या दोळ्याचें कानून तुज्या दोळ्याक तुज्या कानाक ताणें मारला जाल्यार जज्ज पळयता खंयच्या कानाक दाव्याक की उजव्याक उजव्याचो कुडको काडला जाल्यार ताचोय उजव्याचो कुडको काडचो आतां तुमकां अर्थ जायनात आतां मस्त कानून आयिल्ले निमते तुमकां हें कालें शिक्षा म्हण त्या दाळा कानून नातल्या त्या दाळा हें व्हडलें कानून दोळ्याक दोळो दांताक दांत पांयाक पांय गायाक गाय जालें तें मुग जालें हें वैयक्तीक रितीन आमी घेवचें न्हय म्हूण आमकां सांगता कोर्टांत दिवची शिक्षा ही त्या देखून मोगाचनो तुज्या स्वंत मनशांचेर तुवें हग्गें दवरूंक ना लेविताचो पुस्तक अध्याय 19-18 तुवें तांचो मोग करूंक आसा कित्याक देवाचें काळीज पारीकपणान बरयल्लें काळीज न्हय देवाचें काळीज दयाळयेन बरयल्लें काळीज म्हणयो अध्याय 24 वाक्य 29 ताणें केल्लें बरें हांवय करतां तशें तूं सांगनाका ताणें केल्लें बरें हांवय करतां अशें तुवें सांगचें न्हय वैयक्तीक हग्गें द्वेश देवाचें योजन न्हय म्हणटा म्हणयेचें पुस्तक
रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय ओळ 19. देव न्याय दिता, तूं देवाची कृपा माग. देव न्याय दिता, तूं देवाची कृपा माग. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आतां व्हेइकलां चडल्यांत वैगिनी. खंय पळयल्यार एक्सिडेंटां जातात वैगिनी, ट्रॅफिक. आतां तुमी कार चलयते आसात म्हूण चिंतया, फाटल्यान येवन एकल्यान तुमच्या काराक लागयलें, गीट पडलो, कालें करतात? तुमी वचून गीट घालतात ताच्या? जायना, गीट घालूंक जायना. तुमी केस करीचे तितलीच. तुमचो हारसो ताणें फुटयला जाल्यार तुमी हारसो फुटोवंक जायना. हें दांताक दांत, दोळ्याक दोळो. म्हज्या काराचो हारसो ताणें फुटयला, लेफ्ट सायडीचो हारसो फुटयला, आमी वचून फुटयता म्हळ्यार जायना. तुवें ताचे फोटो काडीचे, फोटो काडून कंप्लेंट करीचे तितलें. तीर्प दिवचें कोणाचें काम? कोर्टान मागीर. देखून आमच्या सालत्या जिणयेन ती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, द्वेश दवरूंक न्हय. द्वेश दवरचें. मिठा घाल्लें मांस न्हय तें. मिठा घाल्ले आंबे दवरले बरी, एकल्या विशयेंत द्वेश दवरून आमची क्रिस्तांव जिणी जियोंक जायना. आमी सगळ्यांक देवान आपयल्लें द्वेश नाश करूंक. तर आमी नीज क्रिस्तांवगी ना. आमी सांगता ताका हांव सोडना. तर घरा इल्लें नुस्तें उरलां जाल्यार काले म्हणटात. दुकराचें मांस 1-2 कुलेरां उरलां, काले म्हणटा माई. मुगदिया रे, तें दवरचें नाका. कित्याक? दवरल्यार बेळसता. बेळसेल्लें खावंक मोन येताय? बेळसेल्लें खावंक मोण येना, पूण 1 म्हयन्याचें बेळसेल्लें घडीत मोतीन तावन काडून उडोवंक आमकां जायना. पळय, घरा केल्लें नुस्तें फ्रेश खावंक आमकां मोण. आतां 2 आयटम दवरल्या तुमच्या मेजा वयर. तुमी जेवताना म्हणटात तें पोरचें नुस्तें रे, हें आज केल्लें. तुमचो हात खंयच्या घेता? आज केल्ल्याक वैगी न्ही. पूण मोतींत 1 म्हयन्या आदीं घडयल्लें 1-4 घडीतां फ्रेश घडयल्लें आज 1 घडीत आसा. तुमी हात घालचो खंयच्याक? आदल्या. त्या देखून देव म्हणटा फारीकपण आमी दवरून आनी घेवन जियोवचें आहा पळय. हांव ताका बूद शिकयतां, तें शिकयतां, हें शिकयतां. ना 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 ना. त्या देखून आमची प्राय जाता ना. 20, 30, 40 द्वेश इल्लो दवरून आनी घेत. पूण आतां गॅरंटी ना. 60 उतरल्या उपरांत पळय पुरा खाली करीचे खंय. उपरांत पुरा खाली करचें म्हळ्यार आस्तबोदीक एका पंथांत आनी मोतींत दवरलें पळय पोरनें पुरा. म्हज्या भावान तशें केलें, म्हाका ताणी मोस केलो, म्हाका ताणी हें केलें, तशें केलें, अशें केलें. तें पुरा काडीचें जालें. आनी वोल्टेज उणें जावन येवची. आनी पयलेंचें बरी जायना. 60-70 जाल्या उपरांत हांव बूद शिकयता म्हळ्यार बूद 3 शिकनात, तुंतूय शिकचें. एकदम पुक्क जाताय.
त्या ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದೋರ್ನು 120 ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ 180 येता त्या देखून खाली करी जे त्या देखून देवाच्या कृपेची सासाई तुवें मागची कित्याक म्हळ्यार एक द्वेष तुवें मोतींत दवरल्यार तो डबल जावनूच येता एक दोळो आनी तासो दोळो 2 दोळे जातात सांगाता कुडसाताना त्या देखून देव सांगता पारीकपण दवरून गाणी घेवचें क्रिस्तांव जिणयेचें लक्षण न्हय तें सोडूंक देव आमकां उलो दिता हें पयलें दुसरें आयज एवांजलांत आमी स्विकार करचो दुसरो संदेश वायटाक हारसो धरनाका हारसो धरल्यार कालें जाता आतां वत बरें आसतना हारसो धरन घरा भितर दवरल्यार कालें जाता उजवाड रिफ्लेक्ट जाता वैगिनी डबल जाता त्या देखून द्वेशाक हारसो धरनाका तुका वायट करतल्यांक आड रावा नाका म्हणटा देवाचें उतर ताचेर जैत व्हरूंक प्रयत्न कर रोमाकारांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय वळ 17 आनी 21 वाईट आतावन जैत जोडूंक प्रयत्न करा सांपावलान थेसलोनिकेंकारांक बरयलें पयलें पत्र 5वो अध्याय 15वी वळ आमकां सांगता वायट करतल्याक फाटीं वायट करिनाका सोमेस्तांक बऱ्याक पडटा तें करूंक प्रयत्न कर सांपेद्रून बरयलें पयलें पत्र 3रो अध्याय वळ 9 सांगता वायटाक वायट पारीक करिनाका वायटाक वायट पारीक करिनाका अर्थ कितें गे म्हळ्यार ताणी हाती घेतिल्लें हातेर तूं हाती घेनाका ताणें कोयती धरल्या जावंक पुरो तूं कोयती धरूंक वचनाका ताणें दोण्ण धरन तुजे कडच्यान आयला जावंक पुरो तूं दोण्ण धरूंक वचनाका कित्याक म्हळ्यार द्वेशातावन द्वेश नाश करूंक जायना रगत आयल्यार रगतातावन रगत दुयेत जायना रगत दिवंक उदागत जायची ताणें रगत केला म्हणून म्हजें रगती देंवोन हांव रगत धुता म्हळ्यार रगत चड जाता त्या देखून मोगाचें न्हू द्वेशातावन द्वेश नाश करूंक जायना ताणें एक उतर उलयलें जाल्यार तुवेंय उलयल्यार डब्बल जालें तें उलयलें साम्मा दिली हांवें कालें जालें साम्मा दिल्ल्यान कांय जावन दोगांचो मुडो पुगलो तितलोच आनी तितलें सांगोंक मोतींत चिंतून काण घेवन नेक्स्ट टायम आयल्या दाळात साम्मा दल्लाक उरलो पुरो सुटयता दासो उतरां बळें लागुल्लो कोणाक लागला त्या देखून आमची क्रिस्तांव जिणी नीज जायचे जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताणी धरल्ल्या हात्यार तुवें धरचें न्हय कित्याक तूं क्रिस्ताचो पाटलाव धरी तिसरें तुज्या उजव्या पोल्याक मारीत जाल्यार तुजो दावो पोलोय दाखय तुज्या एका पोल्याक ताणें मारल्यार आनी एक पोलो दाखय म्हळ्यार मारतेल्याक तो मारनंत वचोन दी म्हण वगोत बसचें गी कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सारक्या रितीन आमी समजोवना जाल्यार आमचें इतलेंच तो मारता म्हणून हांवें वगोत बसोवन ना 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 तशें न्ही दावो पोलो दाखय म्हळ्यार मोगाचें न्हू सांपावल कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र 4थो अध्याय 12वी वळ सांगता शिराप घालतेल्यांक बरें मागोवन तांकां आशिर्वाद दी
शिराप घालतल्यांक तुवेंय शिराप घाल्यार देवाचें उतर खंय गेलें. सांपावलान तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 2 अध्याय वळी 14 25. देवाचो सेवाक लढायेन बरलोलो न्हय. देवाचो सेवाक खेदाळय लढायेन बरा ना म्हणटा सांपावल तिमोथीक. इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 7. कातरूंक व्हरतल्या शेळये बरी तो जालो, ताणें ताचें तोंड उक्तें करूंक ना. दावो पोलो दाखोवन सोमण्यार आतां सामान्य जावन एकल्यांनी तांचे फॅमिलीचे व्हॉट्सअप ग्रुप केल्यात. की न्ही, व्हॉट्सअप ग्रुप केल्यात. थोडे पटी अप्रूप थोड्यो नाका जाल्ल्यो कुटुंबाक संबंध जाल्ल्यो मेसेज्यो थोडी घालतात. फॉर एग्जाम्पल, हांव आतां एक मेंबर जाला जाल्यार म्हजो बाप्पू एक मेसेज घालता, तुजो पूत युजलेस, एक काम ना. खालेंगर येत मेसेज आयल्या, बापून मेसेज गेल्या, तुजो पूत युजलेस, एक काम ना. गाडी सोवून लंब मेसेज घालयत की घालयत न्ही. हां, ताची जबाबदारी तुका काल्याक, म्हज्या पुताची जबाबदारी हांव सोसून घाण घेता. तुका काल्याक उजो पडला, म्हजें पूत काम करना जाल्यार पडोवन दिते, बरोवन घालयत. दावो पोलो दाखोवन सोमण्यार ना वगत रावंक ना. हां, वगत रावल्यार फाल्यां आनी एक मेसेज येता. दावो पोलो दाखोवन सोमण्यार अंकल नीज, तुवें सांगिल्लें नीज, ताका एक काम ना. तूं मालगडो, ताचे पसत माग. देवाचें उतर सांगता, मालगड्याचें मागणें देव आयकता. हांव देवाचेर पातयणी दवरतां. पळया, जल्मा की मागीर मेसेज घालून दी. पळयात, हें दावो पोलो दाखोवनचो. तुवें सांगिल्लें मालगडो जावन तुवें सांगिल्लें समा, म्हज्या पुताक एक काम ना. पूण देव सांगता मालगड्याचे आशिर्वाद भुरग्यांचें घराणें बांदता. ताचे पसत माग. म्हाका देवाचेर पातयणी आसा. जालेंगी, सॉल्व जालेंगी, प्रॉब्लेम सॉल्व जालेंगी. होय, नातल्यार तुमी इतले लांब मेसेज घाल्ल्याक्षान आनी एकलो ताचे विरोध, हां बाप्पूचें कामुंतियंत, तो आनी एक मेसेज घालता, आनी एकलो आनी एक मेसेज घालता. जालें, संबंद गेलो. क्रिस्तांवांची ही परीकपणाची जिणी न्ही. चवथें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुजो दोगलोय दी. तुजो शेलो विसारल्यार तुजो दोगलोय ताका दी. सांपावलान कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6 अध्याय 7वी वळ. अन्याय सोसून व्हरूंक प्रयत्न तुमी कित्याक करिनात म्हणटा. अन्याय सोसून व्हरूंक तुमी कित्याक कबूल नात. हेब्रेबांक बरयलें पत्र 10 अध्याय वळ 34. बंदेंत आसल्ल्यांच्या खंती दुखांत लेगून तुमी वांटो घेतलो. तुमची आस्त बदीक तांच्या संगाता वांटून तुमी संतोष पावल्यात म्हूण हेब्रेवकारांक सांपावल सांगता. म्हळ्यार आमचें थंय आसलें आमी खाली करूंक देवान आमकां उलो दिला. मातेवाचो एवांजेल 16 अध्याय वळी 17. आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडून घेतल्यार कितें प्रयोजन. म्हळ्यार तुजो शालो विसारल्यार तुजो दोगलोय दिवचो म्हळ्यार तुकाच संपूर्ण रितीन खाली करचें. तुकाच सगळ्या रितीन खाली करचें. नहीं काली
पयशांनी सबार रितीने आमकां आमी खाली करी येता. पांचवो संदेश, तुका कोणे पूण 1 मैल चलूंक ताणी वत्ताई केल्यार ताच्या सांगाता 2 मैलां चल. कोलोसेगरांक बरयलें पत्र 3 अध्याय वळी 20 मनशां पासत तुमी कितेंय काम करिनाकात. तुमी कितेंय करतात जाल्यार ते देवा खातीर तुमी करा. सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयलें 2 पत्र 14 अध्याय 15 वळ. चोर कामां पुरपूर नासतना करा. खोटे संतती मध्ये आईब नातले निरापराधी भुरगीं तुमी जाया. गलातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय वळ 13. स्वतंत्र जावंक आमकां आपोवणें मेळना. आमच्या कुडीच्या धदोसकाये पासत न्हय, एकामेकाची सेवा करूंक म्हणटा देवाचें उतार. सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयलें 2 पत्र 4 अध्याय, स्वंत आदायी सोदिनाकात, हेरांक बरें करूंक प्रयत्न करा. 1 मैल वत्ताय पासत तुमी चलतात. देवाचें उतार सांगता, तुमकां कोणे पूण 1 मैल चलोवंक वत्ताई केल्यार 2 मैलां चला. हे 2 मैल चलचें आपळे तुमकांच तुमी संपूर्ण रितीन वत्तायेक लागून न्हय, तुमीच स्वंत रितीन दिवचें जावन आसा. अशें तूं करता आसतना तूं कोण म्हणलें हेरांक दाखयताय. तूं कोण जावन आसाय म्हणून 1 मैल चलिल्ल्यांत न्हय, 2 मैल चलिल्ल्यांत तूं दाखयताय. फॉर एग्जाम्पल, तुमकां वायट केल्लेली एकली हॉस्पिटलांत आसा जाल्यार तुमच्या वाड्याची म्हूण चिंतया, शेजारन म्हूण चिंतया. तिच्या सांगात 1 घंटो करसूनचो ओके, पूण 1 दीस तिच्या सांगात रावन तिची सेवा करची आपळे एक्स्ट्रा मैल थंय ती बदलावण जोडटा. 1 घंटो ओके, आयली पळयली गेली, तें बदलावण येना. तिने वायट केल्यार तें वायट मोतीन दवरिनासतना तुवें करचें आसा पळय, तें काम तूं क्रिस्तांव जावन करचें काम जावन आसा. त्या देखून थोडे पटी थोडी आमकां पळयतना ओ कितें डिफरंट आसा न्ही, डिफरंट दिसता न्ही मुखामळांत कार्यांत. आमी इतलें केल्यार ओ डिफरंट आसा न्ही. थंय क्रिस्त दिसता, थंय क्रिस्त तांच्या दोळ्यांक दिसचें थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी सवें विसारतेल्याक दिया. लुकास एवांजेल 6 अध्याय वळ 38, हेरांक दिया, तुमकांय देव वर्त्या मापान दितलो. हेरांक दिया, त्या दाळा तुमकांय देव वर्त्या मापान दितलो. म्हणयो ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 9. दयाळ मनीस सदांय आशीर्वादीत जातलो. तिमोथीक बरयलें 1 पत्र 6 अध्याय 18 वळ, बरें करूंक तांकां फर्माय, बऱ्या करण्यांनी तुमी ग्रेस्त जाया. उदार म्हणान एकामेकांतय वांटून घेया. मातेवाचो वांचेल 10 अध्याय वळ 8, पिडेस्तां गुण करा, जेवसराक धांवडया, पुंक्याक दिला, पुंक्याक दिया. विसारतेल्याक दिया. आतां कुटुंबांत
एक तुमकां लागीं आसलो सैरो तुमचे विशयंत नाका जाल्लें पुरा सांगलां ताणें. तुवें तेशें केलां अशें केलां म्हणून. आज सकाळीं एक्सिडेंट जालें, आस्पत्रेंत एडमीट जावन तेन्तावन तुमच्या मोबायलाक आज एक मेसेज येता, 3000 रुपया अर्जंट जाय म्हणून. कालें करताय? लक्षिलो सैरो येदोळम सर केल्लें पुरो वायटच, तुका गुंडयेक घालूंकूच प्रयत्न केल्लें ताणें. पण आज सकाळीं तुज्या मोबायलाक ताच्याच नंबरांतावन मेसेज आयल्या, एक्सिडेंट जाला, अर्जंट हॉस्पिटलांत आसा, 3000 रुपया फोन पे कर. देवान तोरी ओडली पळय म्हूण सांगतात गी. देव दोरी सोडता वडतना साम्मा वडटा पळय, वडली न्ही म्हूण सांगतात गी. न्ही 3000 रुपया ताच्या फोनाक घालतात गी. 3000 घालचे इल्ले कश्टांचे वय गी न्ही. ताणें तितलें केल्या उपरांत परत्यान ताणें ती मेसेज वाचून घालन हांवें ती मेसेज पळोवन तक्षण 3000 रुपया घालचे आसा पळय, ती नीज क्रिस्तांवचिणी विसारतेल्याक दिया. तें परीकपण तुवें काणी गेल्यार तो परिवर्तन जायना, तो परिवर्तन जायना. पळया, एक अवकाश कित्याक दिवंक नजो? त्या 3000 रुपयांत तो बदलावण जाल्यार वय गी न्ही. गेल्यार 3000 बदलावण जाल्यार मनीस चेंज जाता न्ही गी, जायना म्हूण सांगूंक जायना. वय त्या देखून आमच्या कार्यांनी मनशाक आमी बदलियत. कित्याक म्हळ्यार देव पळया आपल्या सुर्याक खोट्यांचेरय उदेशें करता, बऱ्यांचेरय उदेशें करता. तसो पावस खोट्यांचेरय वता, बऱ्यांचेरय वता. तुका बरें केल्ल्या खातीर तुवें बरें केल्यार ताचें तावन कितें तूं जोडून घेताय म्हणटा देवाचें उतर. आतां आमी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत आमकां वायट केल्ल्यांक आमकां केदाळा बरें करूंक जाता. त्या दाळा देवाचीं उतरां आमी जोणकाण गेल्ले बरी, जियेल्ले बरी जाता. ही बदलावण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज सोमी आमचे तावन अपेक्षिता. हांगा आमी बदलूंक जाय. हें देवाचें उतर आयकोन आमची जिणी बदलूंची म्हळ्यार हें. कित्याक म्हळ्यार खाली देवाचें उतर आयकोन आसले बरींत आमी 25 वर्सां आमची जिणी जियेल्यार तातूंत कांय प्रयोजन ना. जावंक पुरो आज सांगिल्ल्यांत 6 वाक्यांत एकय आमच्यान करूंक इल्लेशें कश्ट तें एकांत इल्लें म्हणी एक ल्हान किसर तितलें आमी करूंक प्रयत्न केल्यार व्हडलें सादान. त्या देखून सांत बर्नार्ड सांगता पळया, सर्गाक वचोंक कांय कश्ट नांत खंय, ह्या सांत जावंक कश्ट नांत खंय. तो सांगता सांत जावंक कांय व्हडलें काम करीजे म्हणना, दिसाक एक पातक सोडल्यार पुरो. दिसाक एक पातक करचें सोडल्यार तूं मरतना सांचत जाताय आमच्यान. इल्ले कश्ट. जीब वगत रावना, हात वगत रावनांत. कोर्स परंतु जाय पडटा. कोरोज येतात, जिबेकी कोरोज म्हणटा, हातांकी करपिया म्हण बगता. त्या देखून देवाचें उतर आमकां आसा. बऱ्या जिणयेक जिणी बदलावणाक देवान तें उतर आमकां दिलां. पण आमचे थंय बदलावण येवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमी तें सेवंक ना. आज पळया, हर एक यूट्यूब तुमी काण गेल्यार हर एका पिडेकी वकात
युट्यूबार सांगतात वैगिनी तो पालो आका बरो वो इम्पाळांत आका बरी मोगें आका बरें. पूण आमी एक्की प्रयोग केलाय ना, वाचलें दवरलें. कोणाक म्हणी किडनी स्टोन जाल्यार सांगले हाळे तो पालो का सामा जाता. आमी खावं ना, आमी प्रूव करूं ना. तो खावन पळय तो सामा जाल्यार गेल्यार घेताय ना मागीर हांव खाता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर हें हेरांक सांगोंक न्हय आमकां दिलां. आमी हर एक उतर वाचता आसतना मोगाशेनो हें म्हज्या जिणयेक लागू करूंक देवान आज हें दिलां म्हणून आमी तें स्विकार केल्यार खंडीत जावन आमची जिणी बऱ्याक पडटली. त्या देखून मोगाशेनो 5वो अध्याय वळ 38-42 आसा पळया. देवान जेजून आमकां खाली सांगिल्लें मात्र न्हय, ताणें आपल्या जिणयेंत जियोवन आमकां दाखयलें हें उतर. दोळ्याक दोळो, कानाक कान, हें तुमी आयकलां. हांव तुमकां सांगतां, तुमकां जग दितेल्या पसत मागा. ताणें सांगिल्लें वैगिनी तो खुर्सार उमकळो नासतना सांगलें घालें ताणें बापा ते कितें करतात तें नेणांत तांकां बक्षी. तुमच्या दुस्मनाचो तुमी मोग करा. तुमचो शेलो काडल्यार दोगलोय काडूंक सोडा. कल्वर पर्वतार सोडल्या उपरांत सोल्जरांनी ताचो दोगलो काडलो, ताका विणगो केलो. तो कातरूंक वरच्या शेळये बरी वगोत रावलो. ताच्या कपालाक सोल्जरांनी मारलें. पूण ताणें विचारलें म्हजी चूक नासल्यार कित्याक तूं म्हाका मारताय. कित्याक म्हळ्यार पोलो दाखय, बेश्टें दाखय नाका. तुज्या उजव्या पंथाक एकल्यान मारी जय जाल्यार मुखल्यान मारूंक जाताय. मुखार मुखार रावोन दाव्या हातांत उजव्या हातांत एकल्याच्या उजव्या पोल्याक मारूंक जाता गी. ताणें मारी जे जाल्यार दाव्या पोल्याक मारी जे गी नाका. उजव्या पंथाक मारी जे जाल्यार कालें करी जे ताणें तुमच्या उजव्या पोल्याक ताच्या उजव्या हातांत मारी जे जाल्यार कशें मारी जय. वा अशें मारल्यार मार न्ही वासरिया म्हणचे. अशें मारल्यार मात्र राग येताना अशें येवचें. मोग जाल्यार तर तुज्या उजव्या पोल्याक आनी एकल्यान उजव्या हातांत मारी जय जाल्यार मुखार मुखार रावोन मारूंक जायना. मागीर घालें करचें ताणें फाटल्यान येचें. ताकाच म्हणचे फाटल्यान सुरी घालची म्हणून. फाटल्यान सुरी घालची म्हणचें ताका. फाटल्यान येवन मारी जय तर फाटल्यान येवन मारचें कोणें दुस्मानांनी मात. फाटल्यान सुरी घालची दुस्मानांनी मात्र. धोल्या की तूं बक्षी. जेजून बक्षिलें. ताणें कितेंय चूक करून नाटल्यार ताणें बक्षिलें पळया. तर ताचो पाटलाव करचे आमी जिवन पर्यंत द्वेश दवरून तो जियेता जाल्यार आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगोंकचें कशें. नेक्स्ट ताचो कुरीस फोर्सान सिरेनाच्या शिमांशा बावळ्यार दवरलो. पूण जेजू आमच्या पातका पसत कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस ववन गेलो. एक्स्ट्रा मैल तो चल्लो आमच्या पातका पसत. आमी मोरो जे आसलें कुर्सार आमी केल्ल्या पातकाक आमी शिक्षा भोगीचे आसलें. पूण जेजू त्या कुर्सार उमकोळ्ळो आनी आमची पातकां बोगशिलीं. तर मोगाशेनो जेजून खाली सांगलें मात्र न्हय,
ताणें आपल्या जिणयेंत ताणें जें कितें शिकयलें तें आपल्या जिणयेंत जियेवन शिकयलें. तर मोगाचेनो जेजूचो पाटलाव आमी करता जाल्यार आज आमी नीज क्रिस्तांव म्हण ह्या संवसाराक दाखयता जाल्यार हे सो संगती आमच्या जिणयेंत आमी पाळूंक आसा. आमी द्वेष मुंद वरसून वरची परजा न्हय, ती पालवोवची परजा. काल हांव म्हज्या कारार घरांतावन फिरगेजेक पाटी वेता आसतना म्हज्या कारार एक सिस्टर आसली. अशें तो उलयताना ती एका हिंदुवाची घडिल्ली गजाल ती सांगूंक लागली, एका स्त्रियेची गजाल. तें हिंदुवांचें, क्रिस्तांव जावंक ना. कोणेंगी ताका एक बायबल दिल्लो, तेंत वाचून जेजूचेर ताका कंड बोवाडता. ल्हानपणायेर ताका काजर जालें. ताच्या सासू माईन तिका इतलें कश्ट दिल्ले की कळपास काणकोण मोरो जें आसलें ताणें. पूण कालें जालें, काजर जावन 2 वर्सांनी ह्या सासू माईक आर मारली. स्वंत घरांत ताका भायर घालें. ल्हान एका कुडांत आपले जिणी आपल्या घोवा सांगाता करसून आसतना ह्या सासू माईक हुशार नासतना जालें. पूण ह्या चेडवान सासू माईक आपल्याच्या घरा हाडून तिची सेवा इतली केली की हर एक दीस ह्या सासू माईन रडचे बरी केलें. म्हळ्यार रडचे बरी केल्या म्हळ्यार मारन न्हय, सेवे वरवीं हर एक दीस ते लागीं येताना ही म्हणाली, हांवें इतलें तुका कश्ट दिल्या रे, आज तूं म्हजी सेवा करताय न्ही. पूण ह्या हिंदुवाच्या चेडवान म्हळें घालें गोताय तिका, जेजून म्हाका सांगलां. ताणें रितीर करूंक ना मोगाचें, मिसाचें बलिदान आयकूंक ना. ताणें वाचल्लें देवाचें उतर मात्र. तर एक देवाचें उतर आमी उदंड रितीन आमी भितर काण गेलें जाल्यार तें आमकां बदलावण करता तें गॅरंटी. पूण आज कालें जालां म्हळ्यार आमी आपडनी आपण नाटले बरी, आयकोनी आयकनाटले बरी करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां गॅरंटी आसा आमी समाकर ना आयकल्यार आमकां बदलिता तें नाका. वयल्या बार आयकोया, उरलो वेळ मार्केटेक या, आज दनपारां कालें करचें. वय वय आज हिंगा रितीरेंत बसुल्लीं कांय पूण इल्लो जोक इलेक्शन निट्ट जाता. तेंत देवाचें उतर सांपावला आनी एपेसकारांक बरयलें पत्र दुसरं. तकलीफाक गायलीत ते साश्टांग नमस्कार केलोत. कित्याक म्हळ्यार तें आयकल्यार हांगा तोपता पळय. तोपूंक नाका, आमकां तोपचें नाका. खाणाक बरें रंगीन जायचें. प्रेज द लॉर्ड. तर आमची जिणी मोगाच्या भावान आनी भयणीन एक नीज क्रिस्तांव जिणी जाय. आमी देवाचें उतर सारक्या रितीन स्विकार करीसय. नातल्यार जायना, नातल्यार जायना. त्या देखून दोळे आमचे दंपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज एक ल्हान संदेश आमी आयकलो, नीज क्रिस्तांव कोण. आमी वायट वाटेन आसल्यार सारक्या वाटेक कशें परतोवचें आमी. सत्त उतरां आज आमी आयकलीं.
दांताक दांत नाही, दोळ्याक दोळो नाही. तुमचो द्वेष करतल्यांचो तुम्ही मोग करा. वाईट हारसो धरून वड करिनाकात. ताचेर जैत व्हरूंक प्रयत्न करा. जावंक पुरो तुमची चूक नासल्यारी तुमकां अपराधी म्हूण वलायलां जाल्यारी आनी एक पोलो दिया, तांची सेवा करा. तुजे आल्ले आस्तबोदीक सक्कडी ताणी काण्ण वेलां वई, पूण ताचेर पारीकपण तूं दाखयनाका. देवाचें उतर म्हणटा पारीकपण म्हाका सोड. तूं पारीकपण घेतल्यार कितलें काणगेशी तूं. पूण देव म्हणटा हांवें हात घालो जाल्यार संतते पर्यंत तांकां हांव नाश करतलो. तुवें बरेंच केलां, पूण तुका आज वायटच आयकोंक मेळना. ताणें केलें आमी करता म्हूण वचनाका, ताका अर्थ ना. ताचेर तुवें जैत वरी जैगी, बरें करन जैत व्हरूंक प्रयत्न कर. तुका कोणेपणी एक मैल चलोवंक वत्ताय केला जाल्यार ताच्या सांगात 2 मैलां चल. ताणें केल्ली चूक तुका कळीत आसा, ताणेंच केल्या म्हणी कळीत आसा. हे कळीत आसल्यार बरें करचो संदर्भ तुका येताना ताका बरें करूंक प्रयत्न कर. तुवें केल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं तो बदलोवन दी. बदलोवंक साध्य आसा. जें कितें कोण एकलो मागता ताका कुशेन दिवंक प्रयत्न कर. ताणें वायट केलां वय, तुजें सगळें नाश केलां वय, आनी एक अवकाश दिवंक प्रयत्न कर. कित्याक तुजें मॉडेल तुवें कोणाक पळोवन ह्या संवसारांत जियेताय, जेजूक पळोवन तूं संवसारांत जियेताय. ताणें बक्षिलें पळया. ताका वायट केल्ल्यांक ताणें बक्षिलें, ताकाच ताणें कलिकर्ण दिलें. ताचें म्हणलें कितेंच ताणें दवरूंक ना. अजमोगाच्या भावा आनी भयणी, तुजी प्राय 60-70 जाल्यार आनीकी द्वेश दवरून जियेनाका. पुरो येदोळ केल्लें पुरो. आनी चड वाचल्यार आनी एक 10 वर्सां 15 वर्सां हांवें वाचयेत. त्या 15 वर्सांनी म्हणी शांती समाधानेन जियोंक प्रयत्न करया. येदोळ हांवें द्वेश दवरना, म्हाका कांय बरेंपण मेळ्ळां हें ना. म्हजी न्हीदत पाड जाल्या, भलायकीत पाड जाल्या. ना फादर ते बदलनात. हांवें कितलें बरें केल्यार त्यांनी बदलना जाल्यार हांवें बरें करून कितें प्रयोजन. तें तुजें काम न्ही. तुका देवान सांगलां बरें कर, पेल्याचो मोग कर. तितलेंत द्वेश करूंक देवान आमकां आदेश दिवना. आमकां उपदेश दिल्लो पेल्यांचो द्वेश करूंक न्ही. आमकां उपदेश देवान दिला पेल्याचो मोग करूंक. तो बरो जावं दी, वायट जावं दी, तो वायटच करून दी. तुवें मोग केल्ल्यान तुजो गूण तूं हेरांक दाखयताय. तुवें द्वेश केल्ले वरवीं तुज्या देवाक द्वेश करचो देव म्हूण हेरांक दाखयनाका. तुजो देव द्वेश करचो देव न्ही, तो बोगसूंचो देव. तर आमची क्रिस्ती जिणी एक खरी क्रिस्तांव जिणी जायची जाल्यार मोगाच्यानो पयल्यान पयलें आमकां वायट केल्ल्यांचो मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. तांणी परत्यान आमकां वायटच दिल्यार तांचे पसत मागया. एक ना एक दीस देव तांकां बदलावण्याची कृपा खंडिती दितलो. तर आमकां आज कितें समयाची गरज आसा, खंय बदलावण हांवें जोडूंक जाय. ही कृपा देवातावन आतां आमी मागोन खाण घेवया. एक गितां समयाक आतां आमी होगळसिया. बरेंत ताणें आमकां केलां. सोरितीच्या आशिर्वादांनी आमकां ताणें
भरल्यांत सोमयाच्या शिकवणे आमी बदलावण जोडूंक जाय असली कृपा जेसू थावन आतां आमी मागोन काण घेवया. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಸಂಗತಮಣಿಯ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರುಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟೆಯು ಚಿತ್ರ ಬಾಧೆಯು ಭೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟೆಯು ಛಿದ್ರ ಬಾಧೆಯು ಭೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ. ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ದನಿವಿನ ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಡಕೆಯ ಒಡೆದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ದನಿವಿನ ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಡಕೆಯ ಒಡೆದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಾವು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. 오시 예수의 Alleluia, 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 Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah. आमच्या आध्यात्मिक जिणयेचो भद्र आसरो जावन असो सोमी जेसू, आज ह्या उंड्या रुपार तुझे मुखार आसा. सबा रितींनी अबल जावन असक्त जावन आमी जेजूच्या पांयांतळा आसायल्या. जेजूची कृपा, जेजूचो आशिर्वाद आमकां गरजेचो म्हण आज भोगता. सबा रितींनी आमी सलवल्या आमच्या जिणयेंत. एका रितीन भुकेवन आमी आयल्या. ही भूक खाली शारिरीक न्ही, आत्मीक भूक आज आमकां दोसता. जेजू ताचे विस्तारलेले दोनी हात आमचे कुशीन व्हरून आमकां सर्वांक आज आपयते आसा. ह्या संवसाराची खंयची वस्त आमची तान बगोवंक शकना. सोमी मात्र आमकां जिविताचें बुदाक दिवंक शकता. सक्रामेंतांत हजर आसच्या सोमयाक आतां आमी वाखणुया. ताका आमचे थंय आमी स्वागत म्हणया, कित्याक ताची गरज आज आमकां अदीक मापान आसा. तो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार आमची तान तो बगयतलो, आमची पिडा शिडा पयस करतलो, आमकां समस्यांतले सुटका दितलो, आमकां स्वातंत्र्य तो दितलो. पातकातां, द्वेषातां, हग्यातां, मोसरातां. जेजू, तुझें हजरपण आमी आज अपेक्षिता आमचे मदें. आमच्या आध्यात्मिक जिणयेक उजवाड जावन, आमच्या काळोखाच्या जिणयेक एक सकत जावन जेजू तूं ये म्हणून आमी मागता. तुका आमी येवकार मागता. सोमयान जेजू, कशें तूं जकेवाच्या घरा गेलोय, ताचे थंय आसची ती थान तुवें बगयली. बाईंच्या देगेर बसयल्ल्या समारियाच्या स्त्रिये लागीं तूं तिका सोदून काण घेवन गेलोय. सोमया, तिका नवें जिवीत दिलें. लाजराच्या मरणा वरवीं दुखांत भरल्ल्या मार्ता मरियेच्या घरा तूं गेलोय. ताच्या भावाक परत्यान जिवंत उठोवन तांचो संतोष दोडतो केलोय. जेजू, आज तूं म्हाका जाय. म्हज्या कुटुंबान तूं म्हाका जाय जेजू. म्हज्या वैयक्तीक जिणयेक तूं जाय जेजू. कशें जकेवाच्या घरा, शिमाऊंच्या घरा, मार्ता मरियेच्या घरा तूं गेलोय गी, आज म्हज्या घराय तुका हांव स्वागत म्हणटा. म्हज्या काळजा भितर हांव स्वागत म्हणटा. जेजू, जेजू, तूं ये, म्हजी जिणी उजवाडान बरोवंक तूं ये. जेजू ये, जेजू ये, जेजू ये, पोम्या तूं ये, सोम्या तूं. जेजू ये, जेजू ये, जेजू ये, सोम्या तूं ये. जेजू, तुका आज हांव स्वागत म्हणटा. म्हज्या जिणयेच्या कोणशा कोणशाक खंय हांव निराशे बगतां, खंय म्हज्यान जायना म्हणलें बगप म्हाका येता, खंय सक्कड म्हाका सांडल्यात म्हणून
म्हज्या जिणयेंत दुबाव दोसता आसतना जेजू 지수의 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 꽃만토의 지수의 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 꽃만토의 कामावयर काम करतानाय अर्थीक परिस्थितींत हांव बुडोवन वेता आसतना कितें करी जाय म्हूण म्हाका कळीत नासल्या वेळार हांवें करच्या कामांत हांवें जोडच्या जोडींत जेजू 지수의 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 보이는 또의 지수의 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 보이는 또의 सोमयान जेजू म्हजें काजरी जिवीत तुज्या हातांत हांव आज समर्पीत करतना सबारपटी हांव थंय निराशी जालां हांवें जें कितें चिंतिल्लें समाधान तो संबंध म्हाका मेळनासतना जाला सोमया म्हज्या काजरी जिवितांत निराशी भोगिल्ल्या त्या गडितांनी जेजू 지수의 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 지휘단의 지수의 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 지휘단의 सोमया जेजू प्राय उतरता आसतना एक एक पिडा म्हाका दोसतना म्हजें मत विरार जाता एक पिडेक वखद करतना आनी एक पिडा ती पिडा गूण जातना आनी एक पिडा जिणयेन निराशी जालां म्हजी भलायकी तुज्या हातांत दिवन हांव म्हणटा 지수의 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 곤고름의 지수의 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 곤고름의 सोमयान जेजू म्हाका तुवें दिल्ल्या सगळ्यांकी तुज्या हाती हांव समर्पीत करतां तांचे तावन हांव मोग अपेक्षा करता आसतना तांचे तावन म्हाका वायटच मेळटाना सोमया जेजो सबारपोटी निराशी जावन शीण उसारलें आसा हें कित्याक अशें जाता पूण तांकां सगळ्यांकी तुज्या हाती हांव समर्पीत करतां तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना तांकां समर्पीत कर 지수의 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 쏟아진게 지수의 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 쏟아진게 सोमयान जेजू म्हज्या कुटुंबांत वाडच्या भुरग्यांक हांव पळयतना तांणी करची तांची जिणी हांवें व्हरोन पळयता आसतना बेन दिसता सबारपोटी जेजू उतर तीं आयकनात तांचेंच तीं करनासात मुखार कितें जातीत म्हणलें बे म्हाका दोस्ता जेजू पूण तांकां सगळ्यांकी तुज्या हातांत हांव समर्पण कर म्हणटा 지수의 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 burgantaye 지수의 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 burgantaye जेजू ह्या रितीरेक आयिल्ल्या सर्वांकी तुज्या हाती हांव समर्पीत करता एक ना एक समस्या एक ना एक पिडा एक ना एक चिंता ह्या भुरग्यांक आज दोस्ते आसा
मोर्यमायेच्या पायांतळी तुजी ससाय मागून ती आज आयल्यान जाल्यार ज्या दुकान ती आयल्यांत त्या दुकान ती पाटी वससिनांत जेजू कानागांवच्या त्या काजारा माटवांत तुवें असर्यां केली मोरयेचें उतार मानून घेवन आज ही भुरगीं मोरयेच्या ससायद्वारे तुजे लागीं मागता आसतना तेंत असर्ये आमच्या जिणयेन ती आमच्या कुटुंबान ती करूंक जेजू ये म्हूण मागता जेजू ये जेजू ये जेजू ये गरजेन तूं ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये गरजेन तूं ये आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया रेते हात ये आमचें काम आमचें कार्य आमी केलां सबारपटी आमच्या कार्यांत आमकां सोलवणी मेळ्ळ्या जावंक पुरो पूण आज आमी जेजूक आपयलां आमचे गरजो आमचें दूख आमचें उणेपण आमची पातकां हें सक्कड जेजूच्या हातांत आतां समर्पीत कर परत्यान म्हणया जेजू ये जेजू ये जेजू ये जिनेन तूं ये कोणा तळ्यान जेजू ये जेजू ये जेजू ये जिनेन तूं ये कश्टान जेजू ये जेजू ये जेजू ये कश्टान तूं ये कश्टान तूं ये हालेलुया 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 जकल हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान स्तुति जेजू तुका सुमयान जेजू स्तुति तुका सुमयान जेजू वर्षितां तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान ओगळाप जेजू तुका सुमयान जेजू अगळाप तुका सुमयान महिमा जेजू तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू वाकणतां तुका सुमयान जेजू वाकणतां तुका सुमयान जेजू वर्णितां तुका सुमयान जेजू वर्णितां तुका सुमयान जेजू वंदितां तुका सुमयान जेजू वंदितां तुका सुमयान हर्षितां जेजू तुका सुमयान जेजू हर्षितां तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जय जेजू जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सांसुवाऊन बरयलो वांजेल अध्याय 52 तितल्यार जुदेवा एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या करीत ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता अशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां तशें बापा वरवींच हांव जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार्थावन देवोन आयिल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मरण पावले
जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचे उतार वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बुकेल्ल्या संवसाराक नीज खाण एवकरिस्त जावन आसा. बुकेल्ल्या ह्या संवसाराक आमचे नीज खाण एवकरिस्त जावन आसा. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेलिना 82 वर्सांची, सदांय मिसाक वेची तिची सवय. आदलो विगार ट्रान्सफर जावन गेलो. नवो विगार मीस भेटोवंक येताना ही व्हडली माई दोण्णो काण घेवन मिसाक सदांय येवचें पळोवन फादराबाक एक नमोण बिरमोत दिसली. खंय पुणी मिसरोण पडो जाल्यार म्हणून तिका ह्या व्हडली मायंगेडे वचोन फादराब म्हणालो, सोलोंक जायना न्ही तुका, कित्याक सदांय मिसाक येताय, आयतार एक दीस आयल्यार पावानांगी. ताका एलिना म्हणाली, पावाना फादर, आयतार एक दीस मिसाक आयल्यार पावाना. याच्याक विचारलें, कित्याक पावाना? फादर, म्हजो नातू जैलांत आसा. म्हजो नातू जैलांत आसा. पूत पियेता, पूत पियेता, बायल गरसोण गेला. शेजारच्या म्हज्या शेजारणीक कॅन्सर, म्हाका थंय वचोंक जायना. त्या देखून सदांय मिसाक येता. तुम्ही केदाळा तो वोस्त आनी काल्स वयर उखलतात गी, ह्या सगळ्यांक हांव तांकां समर्पिता. कित्याक म्हज्यान कांय करूंक जायना. करचें कितेंय आसल्यार त्या सोमयानंत करीत जाय. त्या देखून सोमया तुजे कुशे प्रमाणे तांकां तूं कर म्हणून तांकां उखलून दिता. एक दीस सुकल्यार तांची गत कितें जायत, त्या देखून हांव सदांय मिसाक येता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या प्रायस्त हेलिनान सांगिल्लें निजायकी सत जावन आसा. कित्याक सगळो संवसार ह्या आल्तारीर दवरचे सकत आमा सोमेस्तांक देवान दिला. संवसारार आसलेल्या सगळ्यांकी ह्या आराधनांत हाडन तांकां ह्या आल्तारीक समर्पूंची एक अवकाश देव ह्या आराधना मुखांतर आमकां दिते आसा. एका आराधनाक आयल्यार पावाना. कित्याक आमच्या घरा साबार समस्या आसात. आमच्या शेजारच्या घरा साबार समस्या आसात. आमी आमचे खातीर मात्र जियोवची पर्जा न्ही, आमी हेरां पसत मागची पर्जा जावन आसा. त्या खातीरच देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडलां. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी बुकेन वळवळता. एक ना एक रितीची बूक आमकां दोस्ते आसा. 2000 वयर चॅनलां आसात. वैगी न्ही, एक चॅनल म्हणी एक अर्दो घंटो पळयल्लें आसा गे आमी. रिमोट हातांत आसल्यार टका 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 मारनन ते वता. खंयचें चॅनल पळयल्यार समाधान जायना. आजोरी एकल्यांच्या इंस्टाग्रामांत 10,000 फॉलोवर्स आसात. लायक दितात. पूण आमी तापांत न्हिदल्ल्या वेळार तांतलो कोणी एकलो म्हणी आमच्या घरा येना. येतात
ना. सांगता आम्ही 10,000 फॉलोवर्स आसात, आम्ही खंयचे व्हिडिओ घाल्यार ठक्क करून व्हायरल जातात. पूण आमी कश्टांत आसतना तूं कश्टांत आसाय हांव आयलो म्हूण सांगो न्हू, तुमी फोटो घाल्यार एक तशें घालतात नाजाल्यार अशें घालतात, जालें तांचें. एक लाख 20,000 फोन आमच्या हातांत आसा, कांय पुणी दिता गी ना. एक बटन दमल्यार वडा, पुरी, मसाल दोसे, बिर्याणी अर्ध्या घंट्या भितर आमच्या जलांत आसता. खंयचें हॉटेल मछली जावं दी, पिचली जावं दी, खंयच्या हॉटेलांत हांव न्ही स्विगी, जोमोटो एक बटन दमल्यार पुरो येता. आमकां जाय असलें वस्तूर दमल्या एका हप्त्या भितर आमच्या घरा येवन पावता. पूण ओत्मो राखूंक खंयचें बटन आसा? संवसाराची सगळी आशा परिहार करूंक आमकां एक ना एक वाट वो संवसार दाखोवन दिता. पूण आमचो ओत्मो राखून व्हरूंक कोणपणी वाट दाखयल्या गी. कोणेय आमी चिंतचे नाका ह्या संवसारांत अखेर पर्यंत आमी जियेवन सकता ना. एक ना एक दीस हो संवसार आमकां सांडूंक आसा. इल्लिरुವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. पूण त्यागराक वचोचे जाल्ली वाट कोण आमकां दाखोवन दिता? ती दाखोवन दिवची जावन आसा एवकारिस्तांताच्या सुमयान मात्र. हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो. जो कोण म्हजे सरशी येता तो भुकेन वळवळचो ना. खाली शारिरीक भूक न्हय, हांगा जेजू सांगता आत्मीक भुकू थांबोवची सगत त्या सोम्याक मात्र आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज भांगाराची रेट कितल्या? हो, 7 जाणांनी सांगचें आयकलां. पोरुत्त काणगेल्यान जालें गो. हरी एक दीस पैगी तुमच्या खाजाराक तुमी काडटना 800 रुपया. आज 1,30,40 ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. तर जेजू भांगाराच्या रुपार आसलो जाल्यार म्हाका आनी तुका मेळटो गी? ना, पयशे आल्ल्यांक मेळटो कोण ना. ताणें भांगाराचें रूप काण घेवंक ना. ताणें घेतलें हुंड्याचें रूप. कित्याक सगळ्यांकी जाय. बुकू सगळ्यांकी लागता गी ना. ग्रेस्तांक बूक लागना गी, लागता न्ही. भुरग्यांक, युवकांक, व्हडली मांयक सगळ्यांकी बूक लागता. वयगी न्ही. बूक लागतना आमी फस्ट पळोवचें गालें आतां चिंता तुमची 10 ग्रामाची चेन खंयगी दवरल्या सुकोवन. सोदून 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 पुरो जावन भूक लागोंक सुरू जाली. कालें करतात भांगाराची चेन मेळटा म्हणसर जेविना म्हणटात गी.
फस्ट 2 जेवया मागीर सोदया वय की न्ही हांव आल्ल्यार न्ही भांगार हां वय मागीर हांव तकलीफ घेवन पडली जाल्यार फस्ट जेवन मागीर सोदया. तशेंच मोगाशनो आतां तुमच्या घरा तुमचो नाका जावचें नाका पप्पागी बाप्पूगी मामगी अकरेचे उस्वास सोडता आसतना जिणयेपर्यंत जाग्या पासत लढाई करून 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 आतां जीव सोडते आसा. जीव सोडतना तुमी म्हणटात की ते आस्तीच तें टसे पेपरार रे ताका इल्लें उदक घालून ताच्या ताळ्याक सोडया म्हणटात की ना न्ही लास्टच्या घडी आपोवचें कोणाक पदराबागा पयर एक कुमगार दिवया. जोडुल्लें आस्त बोदीक तुजे प्राण तुका सासणाचें जिवीत दिवंक सखाना. तर आमकां सासणाचें जिवीत दिवचें त्या खातीरच ती व्हडली माय म्हणटा एका मिसाक गेल्यार पावाना सदांय म्हाका मिसाक येचय. इतले समस्या म्हज्या जिणयेंत आसतना जेजूची ससाई म्हाका साई. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सर्गींताम देवन आयिल्ल्या जिव्या उंड्यांत आमी एक जातां जाल्यार आमी ताचे बरींत जावंक जाय. एक ल्हान गडीत अशें आसा. एकलो भायल्या गांवांतावन आयलो खंय भायल्या गांवांतावन इंडियाक आयलो. ते दगीच्या दिसांनी आयला इंडियाचो जागो पळोवंक आनी ह्या दगीच्या दिसांनी तुमकां तो गोत्ता भायर गेल्यार कालें जाता म्हण वय की न्ही. वो वता अशें गेलो की तकली गुवली आनी पडलोत थंय आसले आनी आस्पत्रेक घाल्या उपरांत ताका रगत उणें जाल्लें. कुडलें एडवर्टायजमेंट दिलें ह्या ग्रुपाचें रगत ताका जाय म्हणून. कुडले एकलो गेलो रगत दिलें. रगत दिल्ल्यान वो उठलो. उठोन जाल्ले तक्षण ताणें कालें केलें म्हजो जीव आणे वांचयलो न्ही म्हणून गोमट्यात आसलें भांगार पयशे पुरा ताका काणीक जावन दिली. तो रगत दिल्ल्याक बारी खुशी जाली. बारी खुशी म्हळ्यार बारी खुशी जाली. वो टाटा करून ताच्या भायल्या गांवाक परत्यान गेलो. 3-4 वर्सां सोडून परत्यान आयलो तो भोवंक. ते पटी तशेंच जालें. परत्यान तकली घेवन पडलो. खंयच्या आस्पत्रेक ताका घालें की थंयच घालें. परत्यान एडवर्टायजमेंट दिताना फस्ट पळयल्लें कोणें फस्ट रगत दिल्लो आसा पळय ताणेंच पळयलें. कुडले आयलो तो. कुडले येवन कुडले रगत दिलें वो उठलो. आतां रगत दिल्ल्यान चिंतलें घालें म्हळ्यार हे पटी म्हाका भांगार मेळटा म्हणून. ताणें काडलें एक कालें तें चॉकलेट डेयरी मिल्क एक चॉकलेट ताच्या हाताक दिलें आनी म्हळ्यार देव बरें करूं. ह्या रगत दिल्ल्याक एकच पटीन टेन्शन जालें. न्हय साईबाक गेले त्या पटीन तूं पडटाना रगत दिल्ल्याक तुजें भांगार तें हें पुरा दिल्लें तुवें हे पटी तुका कालें जालें. हळे ते पटी म्हजें रगत चड आसलें. तुजें रगत मिक्स जावचे पयलें हांवें भांगार काडून तुज्या हाताक दिल्लें. हे पटी तुजें रगत म्हज्या हातूंत वाळटा देखून तुजीच गूण म्हाका आयल्यात. गेले ते पटी तुवें रगत दिलें पळय तें तुजें रगत न्ही. तें आतां तुजें रगत न्ही म्हज्या तुजेच गूण म्हाका आयल्यात. ते देखून तूं कोणाय कितें दिनाय ते देखून तुका चॉकलेट मात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
मोगाच्यानो आमी जेजूच्या कुडी रक्तांत एक जातां जाल्यार आमची मालगडी म्हणटात आमी कितें खातां गी ताचे बरींत जातां म्हणून. वैगी तें वैगी न्ही. कितें खातां गी ताचे बरींत जातां. तुम्ही गमन दिलांगी नांगोत्तो ना म्हाका. तुमच्या पिरगजेच्या पेस्ता वेळार तुमच्या घरा सैरी येतात. वैगी न्ही. हे पटी पेस्ता वेळार तुम्ही ऑब्जर्व करा तांकां. करेक्ट कर पळय. तांणी जेवणाक बसल्या वेळार कुंकडाची 2 पडी वाडा कबाबगी कालिंग. ते 2 पडी भितर गेल्ल्या तक्षण पळय कुंकडाची तबूत स्टार्ट जावची. उस्तूंक कुत्तूसूर करची. ग्रेसिये तो विल्पिसो पुतू सेकंड आल्लो पळय तो खंय गेला. वैगी न्ही तें बारीक आल्लें पळय ते पटी पेस्ताक येताना आयलें इल्लें सवळेंत ताचें सुरकेलेंत वस्तू पळय खाल्ल्या मासा बरींच जाता आमी. आनी ते 2 बोकऱ्या पडी दिया मागीर सुरूत मे म्हणून खालें उलयल्यार मेत. आनी आमचो क्रिस्तांवचो बायलो गुर्त ते दुकरा मासाची 4 पडी गेल्यो सांज जाता म्हणसरी उठानांत पळय मागीर थंय लोण आसता. त्या दुकरा पडी सांगात खाले म्हळी इल्लें वकात गेले मागीर मुगदलेंत ते माडाचे मुळगी केळब्याचे मुळगी एक्की कळना ताचित बूत. पूण मोगाचे न्हू 9 वर्सांत आमकां कुंगार आमी घेतला. एक दीस म्हणी ताचे बरी जावंक जालां गे आमकां. जर आमचो भवार्थ आमी सुमयाचेर दवरता आमी सेमसो कुंगार कसलो म्हणलो आमकां कळटा. आमचे मदें बर्थडे येताना आनी 25th कळ्ळें तें एनिवर्सरी काजाराची आतां पुरा 25th राखोन रावनात. काजार जावन 3 म्हयन्यांनी घालतात. 3rd month एनिवर्सरी म्हण पोर एकल्यान घाल्लें 6 म्हयन्याची एनिवर्सरी. 6 months वी लिव टुगेदर. थँक गॉड फॉर द ग्रेट गिफ्ट ऑफ 6 months म्हण घालें. म्हाका हांवें विचारलें म्हाका वळखीचें खाले घालाय म्हणून. ना फादर 1 वर्स काडटा म्हणलें धैर ना त्या देखून 6 म्हयन्याचेंत घाल सोडला हांवें. ती परिस्थिती आयल्या. आज एनिवर्सरी पावता म्हणलें डावटूच. ताका म्हयन्याक एनिवर्सरी करतात थोडी ते इंगड. जावन दी बर्थडेक एनिवर्सरीक एक गिफ्ट दिवचें आसता वैगी न्ही. सगळ्यांचें गिफ्ट आमकां तितलें लायक जायना वैगी न्ही. थोड्यांचें गिफ्ट थोड्यांनी दिल्यार आमी कालें करता खाली स्टिकर मात्र काडना पळय. दुसऱ्यांच्या गर्वकलाक आमचें स्टिकर मारन या सुमार वाचां ते शिंत गेल्यांत. सुमार वाचां पळय ते शिंत गेल्यांत. पूण थोड्यांचें कालें जालां भितरलें स्टिकर काडूंक विसरल्यात. मागीर तांणी तुमकां सांगून ते विन्सीन दिल्लें गी वाच म्हणजे मागीर तुमची मर्यादा गेल्ली. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून गिफ्ट फस्ट ओपन करा. थोडे पटी भितर स्टिकर मारनासतात. तुमी पयले मात्र काडून दिल्यार मागीर सिरकोन पडटात. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून सबार गिफ्ट आमी दवरनात. पूण थोड्यांनी मोगाच्या व्यक्तींनी आमकां एक ल्हान वस्तू दिल्यार ती होगडान काण घेवंक आमकां नाका. हे जोगासणेन दवरता ती दिसना जाल्यार आमकां मागीर न्हीद पडना. कित्याक म्हळ्यार त्या गिफ्टाचेर न्ही गिफ्ट दिल्लो व्यक्ती इम्पॉर्टंट जावन आसा.
तर संवसारांत अती व्हडलें गिफ्ट आमकां दिल्लो जावन आसा जेसू. ताकाच ताणें आमकां ह्या येवकारिस्तांत दिलां. आनी येवकारिस्तांत दिवन ताणें म्हळां की आमी तात्कालीक रितीन आसचो न्ही, आमी मोग करची, आमी कोणाक लायक करता, थोडे घंटे आमच्या सांगात आसल्यार आमकां व्हडलें म्हूण दिसता तें. पूण जेजू म्हणटा पळय, संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. कोणें तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. तर सदांच आमच्या सांगात आसचो. आमी मागणें करता आसतना आमच्या मागण्याक पाळो दिवचो. आमी दुखांत रडटाना आमचीं दुखां पुसून काडचो सोमी जेजू आज आमचें मत घालता आसा. व्हडल्यांतलें व्हडलें गिफ्ट आमकां जेजून ताकाच आमकां दिलां आसतना जेजू म्हणटा भियेनाकात, तुमी एक सुरी न्ही, तुमकां हांव केदींकच सांडिना. तुमच्या कश्टांत, तुमच्या एकसूरपणांत, तुमच्या दुखांत तुमकां कोणी ना म्हणटा आसतना हांव आसा तुमच्या सांगाता. धैर्याची, बुजवणेची उतरां जेजू आमकां आमच्या सुखाच्या वेळार न्ही, आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या एकसूरपणांत सगळ्यांनी सांडला म्हूण आमकां भोगता आसतना तोच जेजू आमकां पुसयता आनी म्हणटा भियेनाका, हांव आसा. आज मोगाच्या भयणी भावा, तुज्या जिणयेंत कश्टां मदें तूं कंगल जालाय जावंक पुरो. तुज्या पिडे वरवीं तुवें सगळें होगडायलां म्हूण भोगता जावंक पुरो. धाकटेरांनी तुका निराशेची उतरां म्हळ्यान ती जावंक पुरो. तुज्या मोगाच्या मनशांनी तुका सांडून तुका एकसुरो केला जावंक पुरो. कोण्णी नांत, मोग केल्लीं भुरगीं नांत, मोग दिवची नांत, एकसुरी जिणी तुजी जाल्या. पूण जेजू तुका असो म्हणटा भियेनाका, हांव आसा तुज्या सांगाता. तुज्या कश्टांत, तुज्या दुखांत हांव तुका बळ दिता म्हणटा. दोळे आमचे धांपया, दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया. सोमयाचें हजरपण आतां आमी भोगया. कंगल जावचें नाका, खंतीन भरचें नाका, निराश जावचें नाका. जेजू आसा म्हज्या सांगाता. बाळा भियेनाका, आसा तुझे संगी सदा. तुझ्या पिडे मध्ये बाळा रडो नाका, तू एक सुरे आसतना आपोय म्हाका चिनयेन तुझ्या. कष्टा वयर कष्ट तुका दोसतना, कष्टांत असताना, पिडेत वळवळटाना, कष्टांत असताना, पिडेत वळवळटाना, दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी, तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी, सांगूंक पेगूंक हांव तयार आसा. बाळा भियेनाका, आसा तुझे संगी सदा. बाळा रडो नाका, आपोय म्हाका जिणयेन तुझ्या. जिणयेंत तो निराश जालाय, पिडा वयर पिडा, सलवणे वयर सलवणी तुका दोसता. भियेनाका म्हणटा जेजू. सर्गार तांव देवोन आयिल्लो जिवो म्हणडो आमुसू. जो कोण म्हाका खाता तो जियेतलो,
ताचे ते निराशपण आसचें ना, पिडाशिडा ताका दोसची ना. जेजू, हांव तुजेर पात येता. संवसारान म्हाका दोखो दिला, संवसारान म्हाका सांडला, ह्या संवसाराचे संबंध म्हजे तावन पयस जाल्यात. जेजू, तूं म्हजे सांगात आसतना हांव भियेना. म्हजें समर्पण तुका करता जेजू. जें कितें म्हाका जिणयेन तूं दोसता तें सगळें तुज्या हातांत समर्पिता जेजू. तूं खंडीत जावन म्हजो हात धरतलोय, म्हाका मुखार व्हरतलोय म्हणलें परवसो म्हजो जावन आसा जेजू. कष्टाने नष्टाने एक सूर रडताना पुसून काढल्याय तुवें मुचीं दुकां. मोगाच्याने केणल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपांक घेवंक हांव तुका राखो आसा. आवयन आपल्या दुदाच्या पळशाक सांडल्यारी, आवयन आपल्या दुदाच्या पळशाक सांडल्यारी सणसोना हांव तुका म्हज्या बाळा बाळा हे नाका. आसा तुजे संगी सदा बाळा रडू नाका. आपोय म्हाका जिणयेन तुज्या जिणयेची मुखली योजना तुका बियाक व्हरतस जाल्यार भियेनाका. ती सगळी योजना सोम्याच्या हाती आतां समर्पण कर. जावंक पुरो तुज्या भुरग्यांक तुवें करचो काम आनी काम करचो तो जागो, हातीन धरतलें काम तांचो सलवणी तुका बोगल्याय जावंक पुरो, पूण भियेनाका. परगांवांत आसच्या तुज्या भुरग्यांक, तुज्या घरकाराक, तुज्या सैर्य धैर्यांक जेजूच्या हाती समर्पण कर. जेजू तुका धैर्य जावन आसा, भद्र आसरो तुजो तोस्सो जावन आसा. भियेनाका म्हणटा सोमी जेजू. हांव आसा, सगळी हांव सांबाळतलो म्हणटा जेजू. जिणयेन तूं तकलाय मोरोंक चिंतलाय, बरवस सांडून तूं सलवून गेला. देवसराच्या ओडण्यांक काण तुवें दिल्याय, पातकांत पडून तूं कंगाल जालाय. जिणयेन मुखार सर धैर्यान तूं मेटां काड, जिणयेन मुखार सर धैर्यान तूं मेटां काड. मोगान तुका हांव सरयतलो, मोगान तुका हांव सरयतलो. बाळा भियेनाका, आसा तुजे संगी सदा. बाळा रडू नाका. आपोय म्हाका जिणयेन तुज्या, आपोय म्हाका जिणयेन तुज्या. आपोय म्हाका. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesuya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे दोन्ही हात उबारूया. येदोळू आमकां पावस सुरू जाय आसलो आनी पावस आमकां येवंक ना. उदकाची गरज सडीत मापान भोगते आसा. तर सोमी आमच्या ह्या प्रकृतीचेर ताची दयाळाय दाखोवन दी. ज्या मापान आमकां पावसाची गरज आसा तो पावस आमकां तसो सोमी पावो करून दी म्हणून मागया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे पैकी सबार जाणां पिडेंत आसूं पुरो एक ना एक गरज काणगेवन ह्या पूण शेताक आमी आयल्यान जाल्यार आमच्या हात आमी उबारूया. कोणा पासत मागोंक जाय तांचो उडास आमी काडया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा सबारांक आमी आमचें मागणें बसयलां. तांकांय ह्या येवकारिस्तांताच्या सुमयाक आमी समर्पण करया. आमच्या भुरग्यां पासत तांचें इस्कॉलाचें वर्स आरंभ जालां आसतना तांच्या शिकपाचेर जेजू बेसांव घालीशें मागया. सबार नर्सिंग करतल्यांक डिग्री करतल्यांक आतां परीक्षा चलोवन आसा. देव तांची परीक्षा आशिर्वादीत करून दी. सबार जाणां आज इंटरव्यूयाक वेते आसात. त्यांच्या इंटरव्यून तांकां जैत मेळोवन दी. सबार जाणांक काम गरजेचें जाय तें काम मेळटें ना तांचे पासत मागया. जिणीये संगातिणी पासत सबार जाणां सोदनेर आसात तांचे पासत मागया. समाधान काजारी जिवितान समाधान होगडावन काणी गेल्लीं सबार जाणां आसात. भुरग्यांच्या देण्या पासत सबार जाणां मागते आसात. जेजूक तांकां समर्पीत करया. आनी प्रत्येक रितीन आमच्या घरांनी आसच्या पिडेस्तां पासत मागया. सबार जाणां बेड्डार आसात. सबार वर्सां तावन तीं वळवळतात. जेजूच्या सरेंची सकत तांचेर देवोवन दी. तांच्या बल जाल्ल्या त्या कुडीचेर जेजूची सकत वळोवन दी. तांकां देव बोळ दिवन दी, भलायकी दिवन दी. तांच्या कुडीर आसची पिडा शिडा जेजू पयस करून दी म्हणून मागया. बोवार्थांत दंडळलेलीं सबार जाणां आसात. जेजू तुज्या मोगातेन तांकां व्हड म्हूण आमी मागता. ह्या पूण शेताक एक ना एक तेसांव घेवन आयिल्लीं येदोळ आयिल्लीं आनी मुखार येवची सगळ्यांक जेजू तुझ्या उदंड आशिर्वादान भर म्हण मागता. आज प्रत्येक रितीन ह्या आराधनांत भाग घेवची. हें आराधन आपल्या मोबायलार टीव्हीचेर पळोवचें आमचें. देव उदंड मापान आशिर्वाद घालून दी. ज्या भावार्थान ती मागणें करतात सोमयान जेजू तूं तुज्या गायल्ल्या हाताचें आशिर्वाद तांकां दी आनी बळवंत कर म्हण मागता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वद्वारा सच्चा देवा तू पवित्र येवकारिस्तान नीज जावन हजर आसाय म्हण आमी पातयेता येता. आज आमी केल्ले हर एक मागणे तुज्या पांयां तळांत आमी समर्पिला आसतना जेजू तुज्या विस्तारलेल्या हातांनी ह्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. कधीच निराशी जावंक सोडिनाका. ज्या वर्त्या बोवार्थान ती ह्या पुरुषेताक आयल्यात त्या बोवार्थान ती गूण जावंक दिता. तांणी मागले मागणे तांकां मेळून दिवन मागता. Touch, heal for your glory. Amen. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सोमयाचे आशिर्वाद घेवंक गावया ह्या देवाडा सक्रामेंता. Ithavoda Sacramenta Sustanaman karuya Purvila Tyarupavoda Navyo iti
दर्या Słońce eskutwisja Bawartaci botimia Zashi bapa Kashi sputa Ullasani stutiza Sesna Ikasaya Persita Tu kadogai spirita Sama sami nata Amen प्रार्थुया ये देवा विचित सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडमण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्यानी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतो आनी रास करता ससनाच्या ससना Amen देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता लॅन्सी डिसोजा उडपी बीटा मँगलोर फ्रांसीस तेज मँगलोर लोलिटा डिकोस्ता आनी रॉनाल्ड मोंतेरो UK जॉयल आनी जेनेवीव सस्तान मेल्वी उद्यावर वेरोनिका लोबो मुडबेळे मार्क अँटनी कल्याणपूर आल्वा आनी कुटुंब मँगलोर रेमेडिया लोपेस आनी कुटुंब होन्नावर मेलविल ज्योती मतायस नेझार विलियम डिसोजा संताकट्टे कॉलिन रफायल बार्नेस दुबय हाचो आज बर्थडे अनिता नजरेत कल्याणपूर ब्लांच नेझार लुकस मायकल डिसोजा बोंदेल आयरीन कर्नेलियो संताकट्टे सोफिया बेनेडिक्ट डिसोजा बोंदेल जुलियाना डिसोजा दुबय डिशान डिसोजा बोंदेल पैट्रिक मोंतेरो कलमाडी पैट्रिक लुविस कोटा जसिंता डिसिल्वा आनी कुटुंब ब्रह्मावर शरेल डिकोना बंटवाल अनिशा पिंटो नीलावर विनिशा रिया पायस विटला पाउलो बार्तोलोमियो मुंबई पीटर अरुण पिंटो नीलावर श्वेता डिसोजा आनी कुटुंब बायकाडी लेस्टर वेन्स आल्वा पांगळा हांच्या तेसावां खातीर तशेंच फेलिक्स आनी तेरेजा पुर्तादो हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता आन्सेला ओलिवेरा केमन लीना डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता अनिल डिसोजा संताकट्टे जॉन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता स्टेफन फेर्नांडीस सिर्वा कॉसेस डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता फ्रांसीस डिसोजा उडपी संतान डिमेल्लो जेकब मस्केरेनियस आनी पाऊल हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता मार्गरेट डिसोजा बारकूर MP जोसेफ हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता मेरी आनी कुटुंब कोच्चेन संतोष बरी कालसा आनी मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सऱ्या भितर देवाच्या अंदिका कैसर दोपाते मुझे नवी संगी मेळटा कैसर हांव आसा सदां तांचे पोतेकार जेजूचें उतर आमकां प्रेरण
दितले ताच्या नावान आमी कितें मागता तें मेळटले संतोष बरी काळसा आनी मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमची सवय आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या वांजेलाच्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार देव परत्यान आमकां म्हणटा कितें न्हसचें कितें खावचें कितें पियेवचें हाचे विशयेंत तुमी चिंता करिनाकात सक्कळी बापाक कळीत आसा तशें जाल्यार आमी ओलपांगुरोन न्हिदचें म्हण अर्तगी ना आमचें काम आमी सदांचें काम आमी करूंक आसा आमचो बरवसो आमी देवाचेर दवरूंक आसा कित्याक देव म्हणटा जो कोण म्हजे थंय आपली पातयेणी दवरता तो केदींकच निराशी जायना ताका निराशी जावंक हांव सोडिना कित्याक म्हळ्यार ह्या प्रकृतींत फुलच्या फुलाक तितल्या सोबायेन हांवें नसयलां सुकण्यांक ताची काणावरी आमी दिल्या तर संवसारांत चिंचें कोणें मनशान मात्र कोणें पुणी खंयच्या सुकण्यान मुणी फाल्यांक जाय म्हूण कांय म्हूण इल्लें काण दवरलें आसा गी आं ना पूण तुमच्या फ्रिज्जांत मासली मेळना म्हणून आयिल्ले परी 50 जाणांची मासली एकच दीस फ्रिज्जांत घालून दवरून करंट वचोन पाड करून उडयल्लें आसा कित्याक इस्रायला परजेक सांगिल्लें देवान त्या दिसाचें मात्र एकठांय करा एक्स्ट्रा दवरल्यार तें पाड जावन येतलें आज सोम्याचेर पातयेणी नासतना आमी आमचो चिंतनाचो बरो आमच्या माथ्यार ववन काण घेवन सबार वस्तू पाड करून उडयता पूण जेजू म्हणटा जर प्रकृतींत असल्या प्रकृतीक म्हाका सांबाळूंक कळना जाल्यार तुकाय हांव सांबाळतलो असलो दृढ बरवसो देवाचेर आमी दवरया आनी ह्या मिसाचें बलिदान पावो ते परी भेटोवच्या पसत आमची पातकां आतां आमी वळखून काण घेवया आनी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट बरें सोड हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांनी भोवतांक आनी तुमकां भाव भयण्यो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया देवांश बापा जाका तुझ्या मोगांतून तीर करताय ताच्या जिविताच्या सोर
गडितांनी तूं सुताच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत जुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपडोवन ताका नमन केलें. उपरांत रायान तांचें उतर आयकलें. तांणी सरेस्पराचें आपल्या पुर्वजाच्या देवाचें मंदीर सांडलें आनी ते पुजा खांब्याची आनी मुर्तीची पुजा करूंक लागले. तांच्या ह्या अपराधाक लागून सरेस्पराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुजलेमाचेर आयलो. तरी तांकां सरेस्पराची फाटीं हाडचे खातीर ताणें तांचे मदें प्रवाद्यांक धाडलें. तांणी तांचो अपराध चुकोवन अपराध दाखोवन दिलो पूण ते तांचें उतर आयकले नात. तेन्ना याजक जेहोयादाच्या पुता जकारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें, देव अशें सांगता, तुमी सरेस्पराचे आदेश कित्याक पाळिनात? ह्या वरवीं तुमकां कांयच बरेंपण जावचें ना. तुमी सरेस्पराक सांडला देखून तोय तुमकां सांडटलो. पूण तांणी ताजे विरोध घुटमळ केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे ताका सरेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान पात्रावन जिवेशी मारलो. अशें जोवास आपणाक जकारियाच्या बापाय जेहोयादान केल्लो उपकार विसरलो आनी ताणें ताज्या पुताक जिवेशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें, सरेस्पर हें पळोवं आनी फारीकपण घेवं. 1 वर्स सोमतेच आरामगाराच्या फौजेन जोवासा विरोध झूज केलें. ते झुजांत आनी जेरुजलेमांत पावले आनी तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जिवेशी मारलें आनी तांचे कडचें लुटलेलें ते सगळें दामास्काच्या रायाक धाडून दिलें. आरामगाराची फौज थोड्या सैनिका सवें आयिल्ली पूण सरेस्परान एक व्हड फौज तांच्या हातांत घाली. कित्याक इस्रायेलीतांनी सरेस्पराक आपल्या पुर्वजाच्या देवाक सांडुल्लो. अशें जोवासाक फावो शिक्षा मेळ्ळी. आरामगारांनी कठीण पिडेंत वळवळताल्या ताका सोडून गेल्या उपरांत ताज्या सेवकांनी ताजे विरोध घुटमळ केलो. कित्याक ताणें याजक जेहोयादाच्या पुताक जिवेशी मारिल्लो. तांणी ताका ताज्याच हांतुळण्यार जिवेशी मारलो. ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो पूण रायाच्या समाधीनी ताका निकेपिलो ना. देवाचें उतर हें. देवाची वड मुची दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. मुची दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विसरून काडलेल्या सवय हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संतत सस्नाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. मुची दयाळा ताका सदांच दाखयतलो. सदां काळ म्हजें बळेंपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सोल्यान ताका विश्वासी रावतलो. ताची संतत
सदां काळ हांव सांबाळतलो ताजें सिंहासन मोळाव आसासर उरतले मुची दयाळा ताका सदांच दाखयतलो ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपारवा कर्ण म्हजे कायदे मस्तीत म्हजी विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेश मोडती हांव तांच्या गुन्यांवांक तोणको घेवन शिक्षा लायतलो तांच्या पातकांक लागून तांकां जेरबान मारतलो मुची दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो मुची दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सगळ्यांनी उबी रावया आनी मिस्साचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. कितलो बरतो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस करच्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणायच्यान 2 दनयाची साखरी करूंक साधना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयशांक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हूण लेकावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरते न्हय. पळय अंतराळाची सुकणीं ती ओंपिनात लुविनात वातुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करना आपलें आवक थोड्या वेळाक कोणी सोडोवंक शकते आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक खंत करचे. शेतांतलीं ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळनात वा वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता सालमांव राय लेकून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको न्हेसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव ह्या परेन न्हेसयता तर कितल्या वोत्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या बावडताचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आनी बावडट्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गें आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सरस वस्तूय तुमकां दितलो.
फाल्यांचे चिंतून कंत करी नाकात. फाल्यांची कंत फाल्यां, आयची कंत आजेक पुरो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. बाबा काणी आमची तुका भेटो दिता. मोगान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता. तुचे मुखार येता सर्व समर्पिता. तुचे मुखार येता सर्व समर्पिता. उड्या वायना सवे आमकां आज पेटता. बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोड्यान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. भाव भयणीनो, मोशेनी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात. हे एक तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या अमलाकली वेगळी आमच्या नित्या पयस बेचदावांक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकण्याचो यज्ञ मानून घे. या यज्ञावरवीं आमच्या अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसलीं जावंक आमच्या काळजाची भक्ती आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. असे आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेवरांनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवनशाक आम स्वतारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मुरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले आत्मविस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुन्हा जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 povit dălvaraso सर्वेस पतून सगाडी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराची नावी एता काकाचे. जय 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 ओस सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर
ह्या तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तस्परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासा करा. Bavarta sogut părgăciuia. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुन्हा जीवनपणाचा मी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवेत सोडून आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुझे मकार येऊन आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागता. सर्वेस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. स्वर्गी पदवले महिमा तुझी सच्चा. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोपें आसो. तुमच्या सुबे असो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळये संसाराची पाप करतले आमची काकून कर. देवाचे शेळये संसाराची पाप करतले आमची काकून कर. देवाचे शेळये संसाराची पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका पावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. रावला सोमिया येण्या तुझ्या दरिया सैनिक कारुण्य रूप देतो मोगल सोमिया. रावला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जीवित कारुण्य रूपा देतो मोगल सोमिया. तारक सावन मोगान येवन छेवे म्हाका दिता पेसरीन भरता जिवीत सुपोळ करता. राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जिवीत कारुण्य रूपा दितो मोगल सोमिया. गोळी जाऊन शेळ्यांपासून पासो सरविता मोगान जतन करता. येना एकवटायता राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जीवित कारुण्य रूपा देतो मोगल सोमिया. कोण रावला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जीवित कारुण्य रूपा देतो मोगल सोमिया. जेवण तुझे सवे आमचे एकवटाची खुणा यास जेवणावरवी तुझ्या पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाढय. या मी मागता आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्तावरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ही नांव हांव वाचून सांगता आसतना तुमी मुखार येवचे आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. वीरा गामा आनी कुटुंब उडपी वीरा गामा आनी कुटुंब उडपी जेसिका डिसोजा बॉम्बे
जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर, पॅट्रिक लुविस कोटा, फ्रँकलिन लिझी मिनेझस कालमाडी आणि वेरोनिका रॉड्रिगास आयरोडी. दयकन कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती वेळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. येबो नितळी अंकारी Bo bage वृंदादीन जिलची बो निर्मळ आवय जाऊन ससन जाऊन तुका विंचून काढली. देव पुताक तो गरबी समोरच्या वेळी तुका बगल्या अधिक वरत्या आनंद सोवडास करूंक तू म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तो सणान पोटान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चडत लेखता. हे दुखेस्तंचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका फाटय. तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका ती गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत येवन मागता. त्या सवाय ह्या परी आसात. भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, आर्थीक संकश्टां जावन सुटका मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, कॅनडा वचोंक आशिल्लो अडकळी पयस वचोंक, परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक, युरोप वेची विजा मेळोवंक, पांयांच्या गांठीची दूख बरी जावंक, सुडाळ उतरां उलोवंक आनी बरोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, लोन फारीक जावंक आनी सर्व टेन्शन पयस जावंक, सुरू केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, फॅटी लिवर बरें जावंक, तकलेची पडापड उणी जावंक, नवें घर बांदूंक तांक मेळोवंक, डायबिटीस आनी सायनस पिडा बरी जावंक, कॅन्सर पिडा बरी जावंक, माथ्याचे केस जोडून गेल्ले परत्यान पाटी येवंक, बायला गांवांत बरें काम मेळोवंक, कोर्टांतली केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक, घरांत गोवा बायले मदें समाधान आसोवंक, कामांत भद्रती मेळोवंक आनी एकामेका समाधानान जियोवंक, दांताची उपाद्र गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, ट्युमर गूण जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरें मोत फावो जावंक, पोयण बऱ्यान जावंक, काजेरे जिवी सुपळ जावंक, ब्रेस्ट कॅन्सर बरें जावंक, पाटीच्या कण्यांतलें सिस्ट बरें जावंक, मोतीक समाधान मेळोवंक आनी चिंतिल्लें काम पोंताक पावोवंक, बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक, बरो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, कुटुंबांतली कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, सर्जरी नासतना हात बरो जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक. मोगाचें न्हू ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरता. तुजो दैवी पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कदवेन पेटयला. मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परत येवन मागता. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे आचरेक भेटयता. नमान बरी कृपान भरलेले सुमे तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेसो Bagyonci Maria Devanci Mae, amo pecati natikar, atanium chamanaj vralame. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेसो Bagyonci Maria Devanci Mae, amo pecati natikar, atanium chamanaj vralame. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेसो Bagyonci Maria Devanci Mae, amo pecati natikar, atanium chamanaj vralame. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परसळीक मोत्यां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांक वाडोवन दीत म्हूण आत्रयतां हे दुखेसाची बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या परत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मार्फत जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येतळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव खातेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्गावली संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणे आणि मुची बाप तुझे दर्शन पावती सोमी तुमच्या सोवें आसूं तुमच्या सवे असो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेल्या दयेळाय लगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या ही गरजेन ते तुका अर्गां दिवन दी जो जियेताय आनी राज करताय देव सश्णच्या सश्णाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सश्णाच्या सश्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मुसो आत्मा सोम्याची ओळवी गाता मोच्या तारोकातय उल्हासता ताणे केल्या महात कार्याची नेन मोच्या ताच्या नावाक महिमा सता मुसो आत्मा सोम्याची ओळवी गाता मोच्या तारोकातय उल्हासता ताणे केल्या महात कार्याविने मोच्या ताच्या नावाक महिमा सता ताणे आपले रस्ते दाखयली दयाळाय कित्याक संतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सत्यवंतान विचित कामां केल्या भगेवन सत्यवंताचे नांव म्हजो आत्मो सोम्याची ओळवी गाता तुका तारोकातय उल्हासता कित्याक केल्यान महात कार्याची नेन मोच्या ताच्या नावाक महिमा सता
म्हजो आत्मो सौम्याची ओडवी गातात कातारो कातय बोलासता ताणे केल्यान महाकार्याची येन मुजा ताच्या नावाक जावं महिमा सता आपल्या बोलवोन बावळ्यान ताणे बोल दाखयला हंकार्यांक गर्विश्ट्यांक ताणे दुस्पाठायले पदवेदारांक वयर थावन सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उसूबारले म्हजो आत्मो सौम्याची ओडवी गाता म्हज्या तारो कातय उल्लसता ताणे केल्यान कार्याची येन मोच्या ताच्या नावाक महिमा सता म्हजो आत्मो सौम्याची ओडवी गाता म्हज्या तारो कातय उल्लसता ताणे केल्यान कार्याची येन मोच्या ताच्या नावाक महिमा सता भुकेल्या लोकाची ताणे भुकता बैली आनी रित्या हाती धाडले ग्रेस्तांक फाटी आपणाक पियेतेल्यांक दाखयता तो काकूळ सदा संतते सावन संतते म्हजो आत्मो सौम्याची ओडवी गाता तुज्या तारो कातय उल्लसता ताणे केल्यान महाकार्याची येन मुजा ताच्या नावाक महिमा सता म्हजो आत्मो सौम्याची ओडवी गाता म्हज्या तारो कातय उल्लसता ताणे केल्यान महाकार्याची येन मुजा ताच्या नावाक महिमा सता मोघल पुता अंक्वार मोरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमपासून विनंती कर धैर्य सुकरा आमपासून विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आमपासून विनंती करा भगवान कुसचे गुरुवेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.